सुरला 72 दीस वीज पुरवण बंद आसा। ही पुरवण सुरळीत करचे खातीर वाळपय वीज खात्यान असमर्था दाखयल्या। रातच्या वेळार गांवांत खूब काळोख पडटा, तेच वरी लोकांक मुखार उदकाची समस्या उप्रासल्या। सुर्ला गांवांत रिवे ठाणे मार्गान जमनी पोंच्यान वीज केबल घालतात, पूण फाटले 2 दीस ह्या गांवची वीज पुरवण बंद जाल्या। ही पुरवण नेमक्या खंयच्या कारणां खातीर बंद जाल्या हें लोकांक खबर ना। वीज पुरवण जाग्यार घालपाचे खातीर गांवच्या लोकांनी वीज खात्याच्या वाळपय विभागा कडेन संपर्क साधलो, पूण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लायटीचें काम करपी कर्मचारी नाशिल्ल्याचें कारण दिवन फुडें कसलोच प्रतिसाद दिवंक ना।